प्रियोळाची राजकारण आता खंय वतलें? प्रियोळच्या राजकारणात ज्यान पयलींचो इतिहास पळया प्रियोळचो. हय. एकदां मनीस निवडून आयलो की दुसऱ्यांदा ताका मातसो त्रास जाता. तिसऱ्यांदा काशिनाथ जल्मी सारको एखादोच मनीस निवडून येता परतो. पूण काशिनाथ जल्मी सारको येदो व्हडलो ब्रिलियंट अभ्यासू खंयच्याय विशयाचेर भाश्य करपी इतलो तळागाळांतलो मनीस, पूण लोकांनी ताका धडो शिकयलो. कारण तो जनतेच्या विरोधान गेलो. हीच परिस्थिती हांगा आसा. आतां पर्यंत तुमी सगळो इतिहास काडून पळया प्रियोळचो, तेतून तुमच्या लक्षांत येतलें की चड संदी प्रियोळकार तशें दिना. ते विचार करता बाबा हो मनीस आमकां उपयोग पडटा की ना. आनी प्रियोळकारांचे काही अंशी पळयल्यार थोडेशे दुर्दैव की तांकां आमदार जो मेळटा तो सारको तेंच्या उपयोगीच पडटा असोय ना. आनी ही अशी जेन्ना जरी दादागिरी बी चलता तेन्ना मागीर प्रियोळचे लोक गंभीरपणे विचार करता. त्यामुळे आतां तिसऱ्या वेळाचेर म्हणजे फाटल्या वेळाच्या इलेक्शनात जर तुमी पळयात जाल्यार हार्डली 150 मतांच्या फरकान कितें तरी हे गावडेन निवडून आयला. ओके, आतां पुढचे जे इलेक्शनाक आसा ते फाटल्या लोकांनी सांगला की दीस इज द लास्ट चान्स गिवन टू यू. आतां त्या संदीचें जर ताणें सोनें केल्लें जाल्यार ताका कसलोच प्रॉब्लेम नाशिल्लो. पूण देव देतो आनी कर्म नेतो अशी जी म्हण आसा न्ही, तसो प्रकार जालो. असो जाला. सागरबाब, प्रियोळचें राजकारण खंय पावतलें हाजे उपरांत? प्रियोळचें राजकारण आतां खूब व्हडलें बदल जावपाचो आसा. तुमकां बदल दिसता? म्हाका बदल दिसता. राजन बाब, तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता की एक गोंयचे जर एक 5-6 मतदारसंघ सोडले ओवरऑल सगळे, म्हणजे सागर सांगता ती जर प्रियोळची कथा थियरी सगळ्या थियरी ती सगळ्या मतदारसंघात एक 5-6 मतदारसंघ सोडले ते सगळे कडेन ती एप्लिकेबल जाता. लोक संधी दिता आनी लोक मागीर परत ती काडून घेता. हे सगळे कडेन सादारणपणान चालू आसा. फक्त कितें की जे एक्स्ट्रा एफर्ट्स घालता, जे लोकां खातीर काम करता, जाची इमेज लोकां मदीं बरी आसा आनी जे दिल्ले आश्वासन पाळटा अशाच लोकांक परत संदी मेळटा. हांव गोविंद पडटले काय गोविंद येतले परत हाजेर कांय उलयना. पूण म्हाका दिसता की अस्वस्थता ही बहुतेक काही मतदारसंघां भितर आसा. 1.5 वर्स उरलां, लोक आपल्या पद्दतीन प्रत्येक गोष्टीचो निर्णय घेत आसता, मनात एक ठरयता आनी मागीर लोक रिएक्ट जाता इलेक्शनाच्या एक्चुअल इलेक्शनाच्या टायमार. आतां म्हाका दिसता परिस्थिती अशी आसा की लोक आतां सुरवात जाली लोकांच्या मनात की आतां नेमके फुडें कशें वतले. आनी म्हाका दिसता ते पद्दतीन सगळेच, म्हणजे फक्त गोविंद गावडेच्या बाबतींत अशें न्ही की सगळ्याच मतदारसंघाचो रिव्ह्यू आतां लोकांनी सुरू केला की आमचो लोकप्रतिनिधी हो नेमके कितें करता, तो खंय उबो आसा, ताजे कामाचे हे कितें आसा, तो डेव्हलपमेंटा कडेन पळयता आसतना कसो पळयता. मंत्री आसा जाल्यार आनी चड कठीण आसा तें. आमदार आसा जाल्यार कारणां आसा सांगपाक की आपूण मंत्री नाशिल्लो आनी आपणाक तें जमनाशिल्लें. पूण मंत्री ताका कारणांय ना, तो सरळ लोक ताका टार्गेट करता. रामकृष्ण बाब, प्रियोळचें राजकारण खंय वतलें? खरें तर गोविंदाक जो गोविंद प्रियो मतदारसंघांत नासून प्रियोळाक ताका संदी मेळ्ळी हें तेजें सोनें करपाक येतालें. खरें तर पयलेच टर्माक ताणें भरपूर उर्मट वागून सुद्दां मागीर पांये पडोवन कांय जाणां मॅनेज करून ताणें परत निवडून आयलो. समाजाचो असो लोकांनी समजून ताका परत निवडून, बाकी समाजान मतां डेफिनेटली मारल्याच, पूण ताणें ताका करपाक शकूनात. पण आतां जी स्थिती आसा ती 2-3 दिसां जे लोकांनी जे हांव ते 2-3 सामकोच मतदारसंघा पयस रावलो ते आमकां हें नाका म्हणून, कित्याक आमचेर आनी येवपाक नाका म्हणटा आमी करता बी म्हणून. ताका पळय जाल्यार जे 2 दिसांनी रिव्ह्यू घेतल्या नंतर प्रत्येक जे माराण पेटले, जे लोकांनी बोवाळ घातले, जे आतां पंचायती पडपाक लागल्यात, ताजे वयल्यान कळटा की प्रियोळा बदल जातलो हें नक्की आसात. कारण की पंचायती लेवलचेर सुद्दां एक आमदार म्हणून जे पंचायतीक आनी पंचायत मेंबरांक जे फ्रिडम मेळपाक जाय आशिल्लें ताणें तें दिवंक नात. सगळे आपले मुठीन दवरून ते करपाक गेल्ल्या कारणान ते पंचायतीची सामकी वाट लागलेली आसात. अश्यो 3-4 पंचायती एकूय काम जावंक नात. प्रपोजलां वयतात, ती पेंडींग उरतात, आमदार आडयता अशें म्हण ते सांगतात आनी ती उरलें अशें म्हण सांगतात. अशा प्रकारची प्रियोळची अन्नाधुन्नी जाल्लेली आसात. पूण प्रियोळचो मतदार हो खूब क्वॉलिफायड लोक आसा. प्रियोळांत भरपूर लोक बरे शिकिल्ले लोक आसात. ते सारके टायम टू टायम करतात. पूण सरान सांगता तशें की आमच्या प्रियोळच्या लोकांचें दुर्दैव की मेळटा तो आमकां सारको मेळनात, जो आमकां अर्दकुडोच मेळटात. ह्या हाचेर दाखोवप तुमचे बरें वता. तुमचो कितें आतां, कारण तुमचो सिटींग आमदार आसा,
पण तो सिटींग आमदार आतां आयताराक शक्ती प्रदर्शन करपाक सोदता अशें हांवें आयकलां. त्या शक्ती प्रदर्शना उपरांत तुमची गाडी खंय वतली? म्हाका दिसता गोविंदाक मंत्रिमंडळान काडलो सुद्दां जालो जाल्यार तेका पक्षांतल्यान काडूना आनी तो जो पर्यंत ह्या पक्षाचेर निवडून येयला तो पर्यंत तो आमदार म्हणून आसतलो आनी तेणी जे काही चुकलां जाल्यार ते म्हाका दिसता मतदारसंघांनी परत अशी चूक करपाक जायना. पक्षाची शिस्त बाळगोवपाक जाय. त्या मतदारसंघाचो तो आमदार म्हणून आसतलोच, पण तेणी जे आतां रामकृष्ण जे कितें म्हणटा ज्यो फायली हे कितें आमी पळयता पंच सरपंच हे आमदारा फाटल्यान रावताच आनी तेंच्या फाटल्यान रावनूच खरें म्हणल्यार पंच आनी सरपंचांनी आपल्या आपल्या वाड्याचेर किंवा आपल्या गांवचो विकास करपाचो आसताच. आनी तितकेच बरोबर हे आमदारांनी चिंतपाक जाय बाबा आपल्याक फुडें जर इलेक्शनाक वयतलो जाल्यार आपले पंच मेंबर आनी सरपंच जेन्ना काम करतात तेन्नाच आपल्या त्या वाड्यार वचपाक तेंच्या मार्फत आदार आसतलो. आनी हे थोड्यो गोश्टीचेर अशें तेणी गोविंदान विचार करचो. आनी गोविंदान जे शक्ती प्रदर्शन बी म्हणटा पळय ते म्हाका दिसता न केल्लें बरें. तेणी आपल्यान जे पक्षान आपल्याक मान सन्मान दिला हो मान सन्मान राखून आपलो पक्ष कितें सांगतलो पक्ष वटच्यान रावतलो आनी समाजाकय बरोबर तेच वटच्यान घेवन वचपाक जाय. तुम्ही कितें म्हणटात? आनी गोविंद जर शक्ती प्रदर्शन करपाक गेलो जाल्यार आमचे भितर परत हें डिवायड जातलें आनी ते करचें न्हू. गोविंदान पक्षा बरोबर परत रावपाक आनी सरकारा बरोबर आपण सत्ताधारी पक्षाचो एक आमदार सर्वसामान्य म्हणून थोडे दिस तेणी लोकांक दाखोवपाची गरज आसा. तुम्ही कितें म्हणटात? शक्ती प्रदर्शन केलें जाल्यार फुडली कारवाय जातली? कारवाय जावचा ना पण लोकांचेर हाजो वायट परिणाम जाता. आज थोड्या दिसांक मंत्री जातलो ST समाजाचोच जातलो तोय कितके पटीन करूंक शकता कितेंय काम. आनी म्हाका दिसता जे ट्रायबल मिनिस्ट्री सुद्दां म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे डिपार्टमेंट CM कडेन आसा ताका काही कारणांय आसली पण ते जर आयज दुसरो मिनिस्टर जालो जाल्यार तो ST समाजातलो आनी तो ट्रायबल डिपार्टमेंटूय तेंचे कडेन मागून मेळपाक शकता आनी मेळटले आनी तेच्या मार्फत ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत खुबशीं कामां करूंकय शकता. गेले रमेश तवडकर आसलो तेन्ना खुबश्यो स्किमी केल्ल्यो. ह्यो स्किमी परत कश्यो हालचालीक लावप परत दुसरे फंड्स प्रोविजन अनेक गोश्टी सरकाराच्यान बरे भशेन घेवंक जाय आसल्यो. तुम्ही आमकां परत परत सांगतात मंत्री ट्रायबल समाजातलोच जातलो म्हणून. कोण जातलो तो सांगपाक शकतात? ते पार्टी आम्ही 3 पत्रकार बसले हांगा आमकां 3 जाणांक सामकी उत्सुकता आसतली. तुम्ही 2-3दा म्हळे सारखे ते पक्ष सृष्टी तरेतले हे विचारतकीर तुम्ही मागीर म्हाका सामकें हें केलो पक्ष सृष्टी बी म्हणून उत्तर दिली. योग्य तोच निर्णय जातलो योग्य तोच मंत्री जातलो जेका काम करपाचे अनुभव आसा होच मंत्री जातलो. इतली तुम्ही सांगता म्हाका.